ट्रक आहा हिंगा रॉयल प्रोडक्ट आमगे ओल्ड म्युनिसिपालिटी फाटल्यान 2 मिटिंगे हांवें पयलीं घायलाले की रेजोल्युशनाक घायलो सांगलो तांकां हें तो काडपा जाय आयज पासून तो आमगेलो ट्रक काडलो ना थिंगाचो आनी थिंगा इतलो व्हडलो डंप जाता सो हांवें एक दीस ते थिंगा हें बी लायलेले JCB गायन म्हाका 8 hours लागले सगळो डंप काडपाक आनी तो काडून दिलो आतां ते परतून डंप कलेक्शन जाता थिंगा तो आयज पासून सिवरेज ट्रक आमगे म्युनिसिपालिटीन अजून आलेलो ना तो एक प्रॉब्लम आहा दुसरी म्हणल्यार रेल्वे स्टेशना कडेन ते एवरी ऑल्टरनेट इयर ते गटर क्लीन करताले सगळे क्लियर करताले तोय गटर अजून क्लीन जालो ना तो करपाक नियरली 8 to 10 days लागताय लेबरर्स घायल जाल्यार जाताले आनी दुसरी म्हणल्यार हिंगा बाजाराचे आमगेले फीश मार्केट तरी आख्खे सारखे फूल जाला घाण भरोना ते फीश मार्केटाक सगळी उदक देंवोन येता तोय इश्यू आहा आतां म्हाका प्रॉब्लम म्हणल्यार कितें हाय पावस येयलो जाल्यार हें आतां फ्लडींग जालें जाल्यार कोणेच पॉयंट आवट करपा जायना की आमी कावन्सिलरान खबर केलें ना हांवें इश्यूज 2-3 फावटी रेज केलो आहा म्युनिसिपालिटी सो हें सॉर्ट आवट जाता म्हणून आमगे मागणी हांवें घायलो आहा तेंकां पळयलें जाल्यार फीश मार्केटान दिसता की जी गटर्स भितरली फीश मार्केटाची गटर्स आसा ती सगळी चूक जाल्या ब्लॉक जाल्या कारण निवळ करूना प्लस रेल्वे स्टेशना कडेन जो व्हडलो गटर आसा तो एवरी इयर क्लीन करपाक पडटा तो अजून पर्यंत क्लीन जावना वयल्यान तातूंत भितर आनी सिवरेजीची आनी हाची माती पडली सो पावस येणार आसा ताका लागून ही गटरां क्लीन करपाची मेन प्रायोरिटी आसपाची सो ताका लागून रिक्वेस्ट केला की बाबा फीश मार्केटांतले तरी गटर निवळ कर कारण ती जागा सगळें फीश मार्केट चोक जावन उदक भितर येवन ब्लॉक जातलें आनी जे रेल्वे स्टेशना कडेन गटर आसा लेबर घालून जावचें ना ताका JCB घालून क्लियर करपाक जाय लेबरान केलें जाल्यार ताका टायम लागलो आनी बाय द टायम मान्सून स्टार्ट जाल्यार मागीर तें क्लियर करपाक ते दोन हांवें ताका एक रिक्वेस्ट केली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.